नमस्कार योकार गोवा टुनाइटात स्मिता अळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काँग्रेसीचे राजकारण जातीवादी, बीजेपी सेक्युलर. मुख्यमंत्री म्हणटा भायर आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो जमनी राखूंक सरकार समर्थ म्हणटा सीएम. डबल ट्रॅकिंग खंडबंदी काँग्रेसीचीच. सिद्धिनायक केशीचेर मुख्यमंत्री वोगी कित्याक? मंत्रिमंडळात बायलांक नाक सुवात. नारी शक्तीची फक्त घोषणा म्हणटा इंडिया अलायन्स फुडारी अलका लांबा. मोदी का परिवार गुणावकार. आपल्या नव्या केंद्र सरकारात श्रीपाद भाऊ बरोबर परत काम करूंक मेळटले म्हणून प्रधानमंत्र्याच्यो भाऊक शुभेच्छा. प्रधानमंत्री म्हणटा खासदार मंत्री म्हणून भाऊचे काम बरे. लिक्विडेशनाक गेल्ली म्हापसा अर्बन लोकसभेत गाजता खलपान बुडयल्ली म्हणून प्रचार. मात बँक लिक्विडेशनाक घाल्या उपरांत लोकांच्या पैशाचें कितें? खासा रिपोर्ट. $70 कोटी मोडले मात कला अकादमीची साऊंड सिस्टम लायटी फेल. कलाकार म्हणटा वोगी रावचे ना. मंत्री म्हणटा सिस्टम बरीच, कांय तंत्रीक त्रुटी उरल्या जाग्यार घालप चल्ला. पणजे मळ्यात एनजीपीडीएचे कचेरी सामकार. अतिक्रमणा करतल्यांचेर कारवाय ना. हायकोर्टाची एनजीपीडीएचेर बडी. बेकायदेशीर बांदकामां 4 दिसात सील करात. मामलेदाराक ऑर्डर. आणि नो डेव्हलपमेंट झोन दर्या देगेवयली 5,000 व्यावसायिक बांदकामां कायदेशीर करूंक पंचायत राज पीसीपी कायदो बदलचो. मायकल इशू घेवन पावलो मुख्यमंत्र्याकडे. खबरो विस्तारान. काँग्रेस जातीवादाचेर राजकारण करता. बीजेपीच खरी सेक्युलर. भायर आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो जमनी राखूंक सरकार समर्थ आसा. मुख्यमंत्री उलयलो. 3 तारखेर म्हापशा अमित शहाची सभा जातली. 2 तारखेर एनडीएची फोंड्या. तानावडे उलयलो. सुदीन म्हणटा डबल ट्रॅकिंग मायनिंग बंदी काँग्रेसीचीच. एनडीएची पणजे बसका जाली. वन नेशन वन इलेक्शन येदो व्हडलो इशू आसतना आमी सगळे जाण बारीक इशू घेत बसलेले आसा. 33% रिजर्वेशन्स आमी महिला अधिनियमांत फक्त बिल करून दवरचे ना. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सीएए म्हणजे काँग्रेसीन सदोदीत राजकारण हे जाती धर्माचें राजकारण केल्लें आसा. हांव म्हणटलो इट इज कम्युनल म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणटा आमी सर्व धर्म समभावता जर कोण आसत जाल्यार तो एनडीए अलायन्स हे सर्व धर्म समभावता खातीर काम करता. सीआयचो इशू अजून कित्याक कोणी सोडूंक नासलो? 21 वर्सां कित्याक लागली? फक्त बाताच मारताले. तेज्या बाकी तांच्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. तेंची हांगातली प्रॉपर्टी सेक्युर्ड उरपाक जाय. तो प्रश्न आसा म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिले हे सोदून काडा. दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मेथयली. ट्रॅकाचो डीपीआर केन्ना जाल्लो? काडा सोदून. डबल ट्रॅकाचो डीपीआर 2012 पयलीं जालो. हातूंत तफावत जी जाल्ली आनी रॉयल्टी मेळनाशिल्ली ती कोणी उकडी करून हाडली. येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 एनडीएच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात. उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी यांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजची 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसात. एनडीएची पब्लीक सभा. आणि दुसरी एनडीएची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजची 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. गोयचो मुख्यमंत्री सिद्धिनायक केशीचेर कित्याक वोगी नारी शक्तीच्यो घोशणा दितात? गोयच्या मंत्रिमंडळात एकूय बायल मंत्री कित्याक ना? इंडिया अलायन्साची फुडारी अलका लांबाचो प्रस्न. बायलांचेर अत्याचार करपी लोक खंय एनडीएत? मोदी का परिवार गुन्यांवकारांचो. प्रज्वल रेवण्णाच्या वासनाकांडाचो इशू. प्रधानमंत्र्यान खंय जाप दिवची. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, सिद्धि नायक की मौत पर आप चुप क्यों हैं? क्या जांच हुई? कब हुई? क्या हुई? क्या सच्चाई है? तो अब देश जानना चाहता है कि आप क्या है जो छुपाने
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप शामिल तो नहीं है या आपके लोग तो शामिल नहीं है कि जांच हुई तो आप लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो बेटी बचाओ के नारा देने वालों का परिवार दिखाया ये आता है। और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग वही पूछ रही थी अपने अध्यक्ष से कि यहाँ कितनी महिला मंत्री हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर अपराध बढ़ रहा है तो कोई तो आवाज होगी विधानसभा में बोलने वाली। 3 विधायक बताई गई महिलाएं हैं, लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है। प्रमोद सावंत जी की सरकार को या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ये महसूस नहीं होता, जरूरी नहीं लगता कि कोई महिला मंत्री हो, ताकि दबाव बनेगा, महिलाओं के मुद्दों पर बात करनी उनको पड़ेगी। ये पेश रखा है मोदी का परिवार। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटी के यौन सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है, एफआईआर नहीं होती। अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस एफआईआर नहीं होने देते। आपल्या नव्या केंद्र सरकारात श्रीपाद भाऊ बरोबर परत काम करूंक मेळटलें म्हणून प्रधानमंत्र्याच्यो भावूक शुभेच्छा। खासदार म्हणून भाऊन बरें काम केलां, मंत्री म्हणून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यापैकी सांभाळ्या म्हणून मोदीची भावूक चीट। परत मोठ्या बहुमतान भाऊक मतदान करून सक्षम केंद्र सरकार घडोवंक हातभार लावचो म्हणून प्रधानमंत्र्याचो उलो। एक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे पत्र आयिल्लें आसा आनी तांणी गेल्या कित्येक वर्सांचो उल्लेख करून पार्टीच्या कार्यांक म्हजो सहयोग आनी केल्ले परिश्रम, त्याच बळाचेर आपल्या मंत्रिमंडळाक तशेंच वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळाक काम करून देशभरांत कशे पद्दतीची बरी कामगिरी केल्या हाचो उल्लेख ताणें तातूंत केला। आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक जे आमचे इंडिया अलायन्स आहा हेंचें जे एक षडयंत्र आसा की हे सगळ्या लोकांक खंय तरी ओबीसी आसतले, एसटी आसतले, हांचे सगळ्यांचे ताचे विरोधांत जे काही तांचे हें आसा, कार्य आसा ते लोकां समोर जागृत करून आमच्या पार्टीक सपोर्ट जास्तीत जास्त सपोर्ट घेवन ह्या देशांत परत एकदां हें सुशासन जे गेली 10 वर्सां चलता तें सुशासन चलोवपा खातीर परत एकदां भारतीय जनता पक्षाक मदत करप अशें तांचें आव्हानाचें पत्र ताणें आमकां धाडिल्लें आसा। पार्टीच्या सुरवात काला पासून जेन्ना जेन्ना आमचें मंत्रिमंडळ जालें तातूंतल्यान जी जबाबदारी हांवें दिली ती जबाबदारी उत्तम प्रकारे पार पाडिल्ली आसात। ताचो ताणें खास नमूद उल्लेख केल्लो आसा। आनी भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या सगळ्या हातूंत ह्या कामांत म्हजो कसो सहभाग आसा हेंय ताणें सांगलां आनी निश्चितपणे येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून येवन परत एकदां थंय काम करपाची संदी तुमकां मेळटली अशी ताणें आशावाद व्यक्त केला। पांच वर्सां आदीं लिक्विडेशनाक गेल्ली म्हापसा अर्बन बँक लोकसभा वेंचणुकेंत गाजता। बीजेपीन काँग्रेसीचो उमेदवार आनी म्हापसा अर्बन बँकेचो आदलो अध्यक्ष रमाकांत खलपा आड बँक बुडोवन 3.5 लाख लोकांक काबार केले म्हणून प्रचार सुरू केला। बँक लिक्विडेशनाक घाल्या उपरांत लोकांच्या पयशांचें कितें जालें पळयात खासा रिपोर्ट। काँग्रेसीन उत्तर गोंयची उमेदवारी रमाकांत खलपाक दिली आनी म्हापसा अर्बन बँकेचेर राजकीय मळार परत चर्चा सुरू जाली। भाजपान मोदीच्या सभे वेळार लेगीत खलपान म्हापसा अर्बन बुडोवन लोकांक कशे लाखांनी रुपयांक त्रासान घाले ताचेर भाशणां केली। 3.5 लाख लोकांचे पैसे लुटपी जर कोण आसात जाल्यार तो रमाकांत खलप, त्याने पुराय गोंयांतल्या 3.5 लाख जनतेचे पैसे, कारण तुम्ही आत्ता एफिडेविट दिल्या उपरांत पळयले ताचे स्वताचे डेपोजीट जर कितले आशिल्ले, स्वताचे शेअर्स जर कितले आशिल्ले, 25,000च्या वयर ना। लोकांचे पैसे 2 कोटी आनी तेज्या वयर आसात। लोकांचे घामा कश्टाचे पैसे जर कोणी लुटल्या जाल्यार हांव स्पश्ट म्हणटलो रमाकांत खलपात स्वता सांगला। लिक्विडेटरान सध्या म्हापसा अर्बन बँकेच्या डिपॉझिटरांक तांचे पैसे परत दिवपाची प्रक्रिया चालू दवरल्या। बँकेचे 1,19,000 शेअर होल्डर सगळ्यांचे मेळून 22.90 कोटी रुपयांचे शेअर होल्डरांचे एव्हरेज काढल्यार एक शेअर होल्डराचे 1,900 रुपया जाता। बँक लिक्विडेशनाक घाली तेन्ना 1,12,000 डिपॉझिटर आशिल्ले। 1,12,000 डिपॉझिटरांचे मेळून वट्ट 354 कोटी 84 लाख रुपया बँकेत आशिल्ले। इन्शुरन्स नेमा प्रमाण 5 लाख रुपया मेरेन सगळ्या डिपॉझिटरांक दिले। 33,824 जाणांक मेळून
253 कोटी 47 लाख रुपया मेळ्ळे. आता मेरेन 78,601 जणांचे 101 कोटी दिवपाचे उरल्यात. ह्या 78,000 77,000 डिपॉझिटरांनी पैसे दिवचे म्हणून क्लेम करूंक ना. 77,228 डिपॉझिटरांचे मेळून वट्ट 29 कोटी रुपया जाता. 77,228 डिपॉझिटरांनी पैसे मेळचे म्हणून क्लेमच घालू ना. 77,000 60 लाख डिपॉझिटरांचे 1,000 परस उणे रुपया एकवटात आसात. पैसे कमी आशिल्ल्यान ते मेळोवपा खातीर तांणी क्लेम करूं ना. 5 लाखा वयले डिपॉझिट उरल्यात ते 1,392 डिपॉझिटर्स, वट्ट 71.85 कोटी. 5 लाखा वयल्या डिपॉझिटरांची एवरेज काडल्यार पावता 1,05,20,000 देणे. आता पळयात म्हापसा अर्बन बँकेत रिणां आशिल्ल्या आनी मालमत्तेचो आंकडो. बँक लिक्विडेशनाक काढली तेन्ना 2,464 जणांची 50 कोटींची रिणां आशिल्ली. आता मेरेन 1,873 रिणां म्हणल्यार 31 कोटींची रिणां फारीक जाल्या. 591 रिणांचे मेळून 18 कोटी येवपाचे उरल्यात. म्हापसा अर्बनात सध्या सुमार 5 कोटी कॅश आसा. म्हापशे, पणजे, रेईश मागूश, वेळगे अशा 4 सुवातींचेर तांची स्वताची ऑफिसां आसात. सगळ्यांचे मेळून सध्याचो मार्केट रेट जाता सुमार 70 कोटी. बरो मार्केट रेट मेळचो म्हूण लिक्विडेटर रावल्यात. म्हापसा अर्बन बँकेचे आता क्लेम उरल्यात ते 1,490 डिपॉझिटरांचे वट्ट 71 कोटी रुपयांचे. बँकेच्यो प्रॉपर्टी आनी कॅश धरल्यार 80 कोटी मायज जातले म्हूण लिक्विडेशन पळोवन अधिकारी सांगतात. सध्या म्हापसा अर्बन बँकेची ही परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. 70 कोटी मोडून कला अकादमीचे रिनोव्हेशन केलें, मात अकादमीत नाटक करतलो जाल्यार साऊंड सिस्टम सारकी ना, लायटी धड ना. नाटककार राजदीप म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. कलाकार ओगी रावचे ना. कला संस्कृती मंत्री म्हणटा साऊंड सिस्टम बरीच आसा. कलाकारांक विस्वासात घेतिल्ले कांय तंत्रीक त्रुटी उरल्यात त्यो खंय जाग्यार घालतले. निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोव्हेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता आनी हे आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदतात. आशिया खंडांत नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसले. त्या आवाजा येवजणेची अवधी काय जाल्या. एकॉस्टिक सारकें नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता. 70 कोटी मोडून रिनोव्हेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचें पडटा. अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, नातर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची. ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदी खूब बऱ्यो आसल्यो, आतां त्यो काडून LED लायट्स घातल्यात, ज्यो खरें म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना. ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तशे. आनी एकूच मागणी करता, चार्ल्स कोरिया बाबांची कला अकादमी आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली, जिका आमी आमचे देवूळ मानताले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव मानताले, ती आमकां आसा तशी करून दिवची. आनी ती तशी दितले अशें तुमी उतर दिल्लें, त्या उतराक जातचें. घराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पयशे. जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली. कला अकादमी कलाकारांक जाय तशीच मेळटली. PWD काम करता. हे काम खंय मातशें सॉफिस्टिकेटेड. हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच सावंड तो. कोणाक जर कितें जर काही गोष्टी आतां तियात्र आसता कित्याक अशे तियात्र जाले की जाणीन त्याच सावंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा. थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा सावंड, कारण तांकां तें तशें जशें जाय पडटा ते प्रमाणे तें केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीचे सगळे काही गोष्टी जाग्यार पडना तोपर्यंत सगळे काही गोष्टी वेवस्थीत. पण डेफिनेटली PWD आणि तांचे BOK जो कितें आहा, आतां काही गोष्टी हांवें इनॉर्ग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें, हे सगळे आमकां बारीक बारीक टेस्टींग ह्यो सगळे काही गोष्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो. आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां ते काही गोष्टी, कारण इट इज अ रिपेर. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम ज्या वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमकां ज्या वेळाचेर एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां ज्या वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता. तुमकां हँडओव्हर केन्ना मेळटा PWD कडल्यान? हँडओव्हर ऑलमोस्ट आमी 95% आनी आमकां काम जालें. हे सगळे काही गोष्टी आमकां तेन्ना ऑफिशियली लेटरूच तशें केल्ले आहा आनी वापरपा खातीर आमकां कांय ना. पूण आमी कितें म्हणलें, आमी तांकां 2-3 लेटर केल्ल्या, हे सगळीं कामां कंप्लीट करा आनी आमकां हँडओव्हर करा. फाल्यां सकाळी मागीर कितें आसा, आमी खंय धांवतले, फाल्यां सकाळी बारीक बारीक इश्यू काही गोष्टी जाल्या, फाल्यां सकाळी तुमी कंप्लीट करा जे आमचे पिन पॉयंट्स आसा ते
पिन पॉइंट्स केले नंतर तुम्ही हँड ओव्हर करा, आम्ही घेवपाक तयार आसा. ज्या त्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो, त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो, त्या वेळाचेर थियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फीडबॅक दितिल्ले आसले. सगळे नाटककारांक, सगळे थियात्रिस्टांक आमी आपोवपाक शकना. आतां काम PWD ही एकूच बिल्डींग न्ही, बरेचशे बिल्डिंगी त्यांनी काम केलं. ही थोडीशी सॉफिस्टिकेटेड बिल्डींग थोडेशे एक त्या प्रमाणे ते काम करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैदराबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml Morning Mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning Mantra, रोज पियो मस्त जियो. पणजी मळ्यात NGPDAचे सुवातेर अतिक्रमणां करतल्या आड कारवाय कित्याक जावना? हायकोर्टान NGPDAक सोडली. स्टॉप वर्क ऑर्द आसतना बांदकाम कशें जालें काय म्हणून कोर्टाचो प्रस्न. 2 बेकायदेशीर बांदकामां 4 दिसां भितर सील करची. तिसवाडी मामलेदाराक ऑर्द. NGPDAची एफिडेवीट मागल्या. केस 8 मायाक दवरल्या. दर्या देगेवयली नो झोन डेव्हलपमेंट झोनांतली 5000 मायज गोंयकारांची बांदकामां कायदेशीर करची. बांदकामां 1991 आदली गोंयकारांनी बारीक सारीक कामधंदो करूंक बांदकामां केल्लीं. कळंगूटचो आमदार मायकलान मुख्यमंत्र्याक मेळून इश्यू काडलो. बांदकामां कायदेशीर करूंक पंचायत राज TCP कायद्यांत दुरुस्ती मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा इश्यू तडीक लायता. जेन्ना सेंटराक BJP गव्हर्मेंट येतलो तितून गोंया खातीर एक कोस्टल बेल्टार लोक रावता आनी पारंपारीक धंदो करता. बिफोर 91 धंदो चालू आहा. जे हिप्पी येताले आनी आमचे लोकल इंडियन ट्युरिस्ट थोडे दुसरे फॉरेनर येताले ते तेंच्या घरांनी रावताले. होम स्टे, ती गेस्ट हावसां, ते रेस्टॉरंटां, ते तावेर, ते सुपर मार्केट. आतां सुपर मार्केट जालें, आदी ते बुशारी माड आहले. हे सगळे आयज कोर्ट म्हणटा इलिगल. कित्याक ते उतर कमर्शियल एक्टिविटी अमेंडमेंटान ना म्हणून. सो दीस बिजनेस इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स टुगेदर. Before 1991, before CRZ notification came into existence. So I have requested CM that Delhi, that is Ministry of Environment and Forest, should bring a notification for all these traditional inhabitants of the coast. Amendment to all these acts, whether it is Panchayat Raj Act and whether it is TCP Act, retrospective effect and amendment हाडपाची गरज नाही. मुख्यमंत्री म्हणटात तांचे वेवसाय CRZ कायदो येवच्या पयलीं आशिल्ले. तांकां न्याय मेळपाकूच जाय. ताच्या खातीर कायद्यात कितें बदल करपाक जाय ते करतले. CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा. ते मेळ्या उपरांतूय तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंच्याकडे एक्सायजचें लायसन आसा. 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर. त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय. तेच्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. पणजी स्मार्ट सिटीच्या काम चालू आसतना पुर्तुगेज तेंपावयल्या मशिनरीची मूर्ती मेळ्ळी. पुरातत्व विशयाचे जाणकार वरद सबनीस हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही मूर्ती पुर्तुगेज मशिनरीची. अशे तरेची मूर्ती गोंयांत हेर कडेनूय आसात. ही जी मूर्ती मेळ्ळा ती 2 फ्रॅगमेंट्सान मेळ्ळा आनी ही जी मूर्ती आसा ती सादारण लेट 16th नाजाल्यार 17व्या शेतकांतली आसूं येता. आनी पोर्चुगीज मिशनरीज जे आशिल्ले एस्पेशली जे ओल्ड गोवा हांगा सेंट पॉल कॉलेज म्हणून आशिल्ले. हे कॉलेज थिओलॉजीचे कॉलेज आशिल्ले आनी त्या सेंट पॉल कॉलेजीच्या असोसिएशनान जे मिशनरीज काम करताले ऑल ओवर गोवा ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारा खातीर.
सो त्या काळात ह्या मिशनऱ्यांचे वेगवेगळ्या जाग्याचेर अशी मूर्ती तांची मूर्ती ही इन्स्टॉल केल्ली. अशी सिमिलर मूर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा सिरिदांव ह्या गांवांत. थंय अशे 3 मूर्ती आसात. सिरिदांव चर्चीच्या फ्रंट सायडीन एक आसा, बॅक सायडीन एक आसा आनी एका लोकेशनाचेर आसा. सो ही मूर्ती अशी आसा की जातून एक पोर्चुगीज मिशनरी जांकां पॉलिस्ट म्हणटाले बिकॉज दे बिलॉंग टू द कॉलेज ऑफ सेंट पॉल, तो दाखयला स्टँडींग पोस्चरान. आनी जनरली ह्या मूर्तीन हो पॉलिस्ट ऑर मिशनरी हो एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजयता आसतना दाखयतात. ताचे बरोबर एक कुत्रो आसता आनी हो कुत्रो आतां जर हे स्कल्पचर पळयत जाल्यार सिरिदांवय ताका पेंटींग करून तो वाघ दिसता अशें केल्लें आसा, पण जनरली एक ताच्या पांया पोंदा एक कुत्रो आसता आनी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट. आनी ही जी मूर्ती आसा ती जनरली लायफ सायज मूर्ती आसता, अरावंड 6 फूट. आनी सेम पॅटर्न ह्या मुर्तीने आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जर आमी पोर्चुगीज मिशनरीज जे 16व्या आनी 17व्या शतकांत जे रॅम्पंट एक्टिविटीज हांगा चलताले अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज, त्या काळांतली ही मूर्ती आसा. आनी स्मार्ट सिटीचे हे काम चालू आसतना पणजेन अशें मेळप हे ऐतिहासीक आनी पुरातत्वीय अवशेश हे कसल्या ना कसल्या तरी स्वरुपान केन्ना ना केन्ना तरी हे लोकां फुड्यान येतात, हे परत एकदा प्रूव जाल्लें आसा. लोकसभेचे वेंचणुके उपरांत सत्तेर येवपी सरकारान नोकऱ्यांचो इशू सोडोवचो. काम धंदो नाशिल्ल्यान फामिलीक सोडून दुसऱ्या राज्यांत वचचें पडटा. केंद्राच्यो स्किमी मेळटात पूण जाय तितलो आदार मेळना. मायग्रंटाची फिर्याद. हालीं तेंपार वाडिल्ली म्हारगाय खंय परवडना. प्रुडंटाच्यो लोकनामो सिरिजात आज मायग्रंटाचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. कट जाएगा ऑटोमेटिक ना आजकल ऑनलाइन में. ऑनलाइन में तो कट जाएगा ना वहाँ. अगर यहाँ चालू होगा तो वहाँ कट जाएगा. वहाँ तो डाल ही नहीं रहे, हम तो यहाँ रह रहे हैं ना. अभी गोवा में कितने साल? 14 साल तो हो गया. कांग्रेस अच्छा है. क्यों कांग्रेस क्यों अच्छा है ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस अच्छा है इसके लिए गवर्नमेंट पानी बिजली लाइट सब देता है. अच्छा इसके लिए अच्छा है. ओके. काय झालं आता लोकांना किती आता शेतकऱ्यांसाठी आमकां त्यांनी खूप 2,000 रुपये घातले. अशें आमकां रेशन कार्डाक तांदूळ आमकां चड दिले. वर्षाक 12,000 रुपये मिळता. आमकां लाइट बिल हे मरे फ्री आहे लाइट बिल सुद्धा. ये हमारी जो अभी इलेक्शन की चल रही है महामारी, बीजेपी की इतनी सारी महंगाई हो चुकी है और ये हिंदू मुस्लिम करा कर पूरे और नेता लोग सभी हम लोग के पीछे बर्बाद कर रहे हैं. हम इसलिए कि इससे पहले देश को बचाना है तो आप लोग अपने आप को एकता बनाएं और कांग्रेस सरकार को लाएं. मोदी गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा की है, बस एक छोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे, उन पे ज़्यादा फोकस उनको देना चाहिए. हमारे बिहार में धंधा नहीं है, हमारे काम धंधा नहीं होता है हमारे, इसलिए हमको बाहर आना पड़ता है. ये चाहता हूँ अपने सरकार से, आने वाले सरकार से, कि हम लोगों का कष्ट को दूर करे. अगर हमारे काम करने के लिए अगर धंधा मिल जाए वहाँ बिहार में ही. सध्या गोंयांत जी आसा ती बेरोजगारी आसा आनी जे पर्यटन आसा ते पर्यटनाचे आतां सध्या बरें चल्लां, पण फुडले फावटी क्लायमेटाचे आमी कांय सांगू शकना. आतां आमी अपेक्षा करता केंद्रान मोदी सरकार आसा बरें चल्लें आहा आनी गोंया भितर बी BJPचें सरकार आहा. फोंडा मतदारसंघांतल्यान तिने जर उद्योग हाडलो, एक इंडस्ट्रियल एक जर उद्योग हाडलो तरी सगळें बरें जावं शकता आनी बरें जातलें. आतां जे गव्हर्मेंटान जे अप्रेंटिसशीप चालू केला तेका लागून अप्रेंटिसशीप बरें आहा, सगळें सारकें आहा. तो खंय प्रायवेटान कितें पक्की नोकरी परमनंट जॉब दिलो जाल्यार कितें तरी जावं शकता. थोडे केल्ले ते सगळें बरेंच काम केल्लें आहा. आमकां उदक आहा, लायट आहा. आतां पयर गटाराचें काम आशिल्लें करून उडयलें. मातशें जॉबाची करपा जाय. T20 वर्ल्ड कपा खातीर रोहित शर्माच्या फुडारपणान टीम इंडियाची घोशणा. हार्दिक पांड्या वायस कॅप्टन. विकेट किपर म्हणून ऋषभ पंताचो कमबॅक. संजू बॅकअप. शिवन दुबेकूय सुवात. चहलूय टिमीत. जडेजा, कोहली, सूर्यकुमार, अक्षर, अर्शदीप,
बुमरा सिराज कुलदीप टीमीत लोकेश राहुलाक सुवात ना गिल रिंकू खलील आवेश रिझर्वात खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.